नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. काँग्रेसीचे बिगर गांधी अध्यक्षपदाक राज्यांनी मतदान. थरूर आड खरगे. हे फावट काँग्रेसीक बरो अध्यक्ष मेळटलो. बाकीच्या पक्षांनी खंय लोकशाय ना. पणजे मतदान केले उपरांत आदलो प्रदेश अध्यक्ष गिरीश उलयलो. सार्दीन म्हणटा भारत जोडो पुरो जालो. राहुलान गुजरातांत लक्ष घालचें. वेंचणुकेंत त्रुटीचो थरूर कॅम्पाक दुबाव. गोंयांत भिकेन कुतां काडलीं. हे खेप गांधी सोडून हेराक अध्यक्ष म्हूण बसोवपाची तयारी. सोमारा पक्षांतर्गत मतदान जाले. मल्लिकार्जुन खडगे आड शशी थरूर रेसीत. राहुल, सोनिया, प्रियंकाने मतदान केले. हे फावट अध्यक्ष बिगर गांधी. काँग्रेसीक खंय बरो अध्यक्ष मेळटलो. म्हाका खात्री आसा की देशातले सगळे जे काँग्रेसमॅन आसा ते बरो अध्यक्ष निवडटले जे पक्षाक मुखार घेवन वयतले. एक सिद्ध जाता की खंयच्याच पक्षा कडेन धमक ना की अशें तांचो अध्यक्ष निवडणुकी मार्फत निवडून हाडपाची. मतदाना उपरांत सार्दिनान तोंड उगडले. भारत जोडो यात्रा पुरो जाली. ती सोडून राहुल गांधीन खंय वेंचणूक तेकिल्ल्या राज्यांनी लक्ष घालचे. has done a very fantastic job, but now I want Rahulji to stop immediately and go to Himachal and Gujarat where there are elections. So there we have to awaken the public so that they vote for the only party which can sort of defeat the BJP. खरगे गांधी घराण्याचो स्टॅम्प म्हूण आदींच बोवाळ. शशी थरूरान खरगे खातीर मतदानात रिगिंगाचो आदींच दुबाव घेतला. गोंयांतूय तेच. काँग्रेसीच्या मतदानात बायलां ना. हेर फुडाऱ्यांकूय कडेक काडल्यात. असली कुतां काडून विजय भिकेची काँग्रेसीक चीट. When we talk about वुमन्सांची नांव ना. थंय कितें तरी चूक जाल्या ती कळूंक जाय. कित्याक आमी जेन्ना वुमन्स म्हणटा ते वुमन्साचेर हांगा एक नांव ना. आमची यूथ काँग्रेसान एज अ प्रोसेस यूथ काँग्रेस जो यूथ काँग्रेस म्हणजे आतां फाटल्या आमच्या यूथ काँग्रेसाक वरता तेचें नांव ना हांगा एक्स ऑफिशियल म्हणून थंय येवपाक जाय. सो हेज ऑल्सो नेम नॉट देट. आतां सो रॉंग जाल्यार कुछ आमी दिला आनी ते पार्टी आमची कितें जाता कितें मिस्टेक जाल्या ती करेक्ट करतले हेचेर हांव ठाम आसा. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. सांग्यार 20 कोटी मोडून हँडीक्राफ्ट विलेजीचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलां. नाबार्डाचो कुणबी हस्तकला बिगर FPO गोंयांत उक्तो जालो. हे येवजणेंत कुणबी साडयेक प्राधान्य कशें दिवचें ताच्या मार्केटिंगाचेर सरकार खंय भर दितलो. गोंयकारांनी कोरगांवां आनी सांग्यार केंद्रांनी ही साडी विणूंक शिकची. स्वता साडी विणची म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. सरकारी कार्यावळींनी भोवमानाक खंय ह्या फुडें कुणबी शाल. हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत आनी श्रीमती उषा रमेश म्हाका मेळ्ळ्या उपरांत हांवें सांगलें की आमची कुणबी साडी आमकां रिवायव करपाक जाय. कुणबी साडी आमकां पब्लिकान हाडपाक जाय. तिजी व्हॅल्यू वाडोवपाक जाय आनी लोकां मदीं ती चडांत चड मोठ्या प्रमाणांत वचपाक जाय. पूण पयलेच फावटी गव्हर्मेंटान फंक्शनाक आमी कुणबी शॉल यूज करपा खातीर सुरवात केले आनी कुणबी शॉल हो गोंयचो शॉल आसा अशा पद्दतीन प्रमोट करपाक सुरवात केली. आनी सगळ्या मॅक्झिमम गव्हर्मेंट फंक्शनांनी आमी कुणबी शॉल वापरपाक लागले. कुणबी साडी गिफ्ट दिवपाक लागले गोंयच्या वतीन. 50 लाख रुपया आमकां नाबार्डात दिले. त्या नेटान तांच्यो ताळयो मारून खूब खूब अभिनंदन करात. सांगे हांगासर आमी हँडीक्राफ्ट विलेज एका 16,000 स्क्वेअर मिटर जागो आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक ऑलरेडी दिला. आमी हँडीक्राफ्ट विलेज थंयसर आमकां 10 crores of rupees गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे सँक्शन जाल्या. उरलेले 10 कोटी रुपया गव्हर्मेंट ऑफ गोवा लायता. नाबार्डाची सुद्दां आतां तुमकां आतां कितें तरी मेळटा ते तेंगेलें कितें आसा ते तेंगेले पळय CSRचे उरता ते 1% दिता. 1% दिता. हांव तुका 1% कितें ते आमच्या गोंयांक म्हारग सगळें 1% कांय जायना. 1% से कुछ नहीं होता है गोवा में. थोड़ा बढ़ाना 1% देना हमको गोवा के लिए. 1% आमकां जाय ते म्हणटा 1% तेंगेले पळय CSRचे उरता ते 1% ते आमकां दिता म्हणटा. ते CSR म्हणजे आमकां 2% दिले जाय आमकां बायलां मातशें आनी बऱ्या पडटलें. कित्याक हांगा सगळें म्हारगाय. हांगा लिविंग स्टँडर्ड वेगळें. हे सब कुछ है आपको मालूम है ना. हाँ सही है ना.
मंत्री रोहन केपें भेटेर थंय IT आनी पर्यटनात नव्यो संदी तयार करपाचो प्लान. बसकेक आयिल्ले बेतूल नाकेरीच्या सरपंच पंचांक ONGCचे गेटीर आडायले. तितल्यान ONGCची बेकायदेशीर बांदकामां दादागिरीचो विशय तापलो. पंचांक इन्सुल्तार केले म्हूण मंत्र्याक तिडक. जिल्लोधिकाऱ्याक घेवन ONGCत कितें चल्लां तें तपासचें म्हूण आमदार मागता. Very humiliating. sir. After second time also सांगून body to violent होता है, what is the point? And where everything is going on illegal here. So then ONGC आम भितो सोदा सुना इशू की जालो की सगळे मिनिस्टर्स आणि हांव भितो गेलो आमगे लोकल बॉडी पंचायत बॉडीक आमगेल्या बायलांक दवरलो along with the सरपंच, which was very insulting and humiliating. And it is आता कळ्ळां की हिंगा तेंगे सिक्युरिटी इन्चार्ज कोण सागर म्हणून सागर आनी मामलेदार प्रतापान instruction din them bailan dole, and after in spite telling ONGC officials telling them to allow them inside, they have not allowed them. When I reached at the gate entrance, they are telling me to stop. I said, I'm a sarpanch of this village. No, you're not called inside as per the directives. Then it feels very insulting at the entrance you are asking elected members to stop. We have asked the deputy collector along with the mamladar to have a joint meeting with the panchayat, with the MLA and the ONGC officials. List out all the issues, get it to आमच्या नजरेक. ताजे कडल्यान फुडें कितें करपा जाय, we will take it one by one. There are issues of the past legacy, right from acquisition to what they have been talking, which I understand are things which have not been settled. So जो पर्यंत आमकां एक proper मेळना understanding, we cannot comment further. But nevertheless, I think whatever the पंचायती कडे त्यांनी व्यवहार केला ONGC is not appreciable. They need to know that they are here in Goa. No assessment of any building structure. Because they are not allowed inside. बाउंड्री वॉल घातलेली when they acquired the land, त्यांना बाउंड्री वॉल कन्स्ट्रक्शनाचे पयशे फारीक केले, ताजे फाटल्यान तांणी 1-4 हाडला आणि आमी आवाज करता म्हणून तांच्यांनी 18 लाख करंट अकाउंटाक घालून आमकां आणि ते आमकां असेसमेंट करपाक जाय. आतां तांचो नवो कन्स्ट्रक्शन चलता, ताका पंचायतीक काय लेटर ना, पंचायतीक NOC ना. IT मंत्री केपे भेटेर बरोबर केपेचो सरभोंवतणेचो तिगूय आमदार सुभाष फळदेसाय, निलेश काब्राल आनी आल्टन डिकोस्ता, आदलो आमदार बाबूय आशिल्लो. आणि आमचो एक ताजेर एक प्रायोरिटी आसतली की केपें तालुक्यान जाता इतले बेगीन बरे ऑपॉर्च्युनिटीज हाडचे, बरे टुरिजमाच्या हातूंतल्यान क्षेत्रांतल्यान बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हाडचे which they want and which can help us create employment and which can allow the panchayats and the state to earn some revenues. प्रुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. पिसुल्ल्या मायनिंग डंपांत भांगर ना म्हूण गोंय सरकाराचो हायकोर्टांत एनालिसीस रिपोर्ट. मिनाच्या सॅम्पलांत भांगराचे अंश मेळूं ना म्हूण स्पश्ट. एक वेळ डिटेक्शन लेवला परस उणें आसूं येता अशेंय रिपोर्टांत म्हणलां. गोवा फावंडेशनान एका डंपाच्या मिनांत किला फाटल्यान 46.70 मिलीग्राम भांगर सापडलां म्हूण हायकोर्टांत याचिकेंत दावो केल्लो. सरकारान सत्यता तपासून रिपोर्ट दिला. कितलेशेच लोक टॅक्स सुद्दां फारीक करूंक सोदिनात. असल्यांनी पंचायती कश्यो चलपाच्यो? पंचायतींनी आतांच पावलां उखलची पडटलीं. असल्या लोकांक दाखल्याची गरज पडल्यार देणे फारीक जायसर दाखले दिवपाचे ना. पंचायत मंत्री माविन कोळणा बोगमाळो पंचायतीचे बसकेंत उलयलो. एका शेकवाल्याचें नांव घेनासतना शिटकावणी दिली. And I was just telling my newly elected sarpanchas and all the other panchayats that this is the time to act. Even in the panchayat, हांव सांगता मुद्दम publicly सांगपाक सोदता, लोक सादे टॅक्स भरपाक सोदना. मागीर सर्टिफिकेट येता, एनी सर्टिफिकेट तेंचे दवरपाच्यो, पयले टॅक्स फारीक कर. म्हणजे सगळे म्हणजे विदाउट एनी ड्यूज बींग पेड टू द लोकल सेल्फ बॉडीज, हाव वील दे सर्वायव? पंचायत कशें चलतले? सो तांकां एटलिस्ट ते ड्यूज तेणी फारीक करपाक जाय. रेंट बॅक म्हूण दिता, वयल्यान एकटो शेकवालो आसा तो बोगमालो पंचायती बरयता फारीक करपाक आमकां नाका म्हूण. कशें तुमी चार्ज करता? म्हणजे सगळे फुकट. हांव तो तरी फारीक करना, पब्लिकली सांगता, तेजेर हांव कारवाय करतलो. तेणें वयले कशें बांदला ते, आनी हांव ताका पब्लिकली सांगपाक सोदता, फॉल इन लायन, पे युअर ड्यूज टू द पंचायत. डोंट डू दिस टायप ऑफ थिंग, इन्स्टिगेट अदर्स आनी मागीर पंचायती ड्यूज फारीक करप ना. पंचायत चलतली कशी? बोगमाळो ग्राउंड CSR एक्टिविटी खाला FC गोवा डेव्हलप करता. थंयच्या भुरग्यांक खंय ते फुटबॉल शिकयतले. पयरूच डिमार्केट आमच्या सरपंचान थिंगा डेमार्केशन करून घेयला along with land survey people, and once the ground has been demarcated we have tied up with FC Goa to develop it and give it to us under as a CSR responsibility. ते मुखार सरून ते
यंग भुरग्यांक फुटबॉलाक ट्रेनिंग दिवपाक सोदता आनी ताका लागून हो ग्रावंड आमी हाडलेलो आसा, म्हणजे तेंच्या ताब्यान दिल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावत प्रुडंट. खंयचेय जेटीर LED फिशींग करता म्हणून पुरावे मेळ्ळ्यार थंयच्या अधिकाऱ्यांचेर एक्शन जातली. नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकाराची शिटकावणी. सस्पेन्शन काय आनीक कितें तें उपरांत थारतलें. अधिकाऱ्यांनी आपली ड्युटी सारकी करची. LED नुस्तेमारीचो वेव्हार आदीं बंद जावंक जाय म्हूण हळर्णकार प्रुडंटा कडेन कोलवाळे उलयलो. खंयचे जेट्टीर LED लायटीचो वेव्हार चलता जालो जायत तर त्या जेट्टींचेर आमचे फिशरीज डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आनी स्टाफ आसतले. जर खंयचे जेट्टीर आमकां तर आदावळे आमचे CCTV कॅमेराचेर जावं खंयसरूय इनडायरेक्ट आमकां खंय गावले जाल्यार हांव सांगूंक सोदतां की आमच्या ऑफिसरांनी सारकें रावचें, नाजाल्यार तांकां तेंचेर लिगल एक्शन घेतलें. ते सस्पेंड किंवा फुडें कितें कारवाई ऑफिसराची जातली. तेंच्यांनी आपली सर्वीस सारकी करची आनी LED आहा पळय त्यो सगळ्यो बंद करच्यो. ते वटेन कळंगुटेचो आमदार म्हणटा जेटी वेवस्थीत जाग्यार घालून पंचायतींच्या थळाव्यांच्या हातांत दिवच्यो. लोक उमेदी जातलो. वॉटर स्पोर्ट थळाव्यांकूच करूंक दिवचो. हडफडे हार्वेस्टिंग मशिनाच्या उक्तावणाक गेल्ले कडेन मायकल उलयलो. आतां आमची एक्झिस्टींग जो तर जेटी आहा ती स्ट्रेंथन करूंक आमच्या लोकलाक दिली. शिकेरे जेटी ती स्ट्रेंथन करात, ती लोकलाच्या हातीन दिया, म्हणजे पंचायतीच्या हातीन. लोकल खोशी जातलो. Local is having a thinking that it will be given out to somebody else will bring some more extra boats and come outside players. So that should not happen. At least this water sports activity should remain with our locals. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. कुडचड्यार भर मार्केटांत चोरांनी 3 दुकानां फोडलीं. कॅश आनी बाकीचें सामान चोरयेक. पानो घालून कुलपां फोडल्यांत म्हूण लोक सांगतात. रस्त्या कडेन काम चल्लां. थंयच्याच कामगारान एक वेळ चोरी केल्या आसोय म्हणून दुबाव. पान्यार खंय शिमिटाचे हात आसात. कुडचडे पोलीस स्टेशनार कंप्लेन जाल्या. चवकशी चल्ल्या. सांगपा म्हळ्यार हांगा एक दुकान फोडलें तुमगे पिठागिरण प्लस 17 दुकानी फोडली. 17 क्लिनीक. सांगपा म्हळ्यार चोर कोण म्हळ्यार कळना. पूण सायड्यान काम चलता 90% आणि जो पाणी मिळा ते पाण्यात सिमेंट लागला. पुलिसांनी तारपा हेजेर एक्शन घेवची. आता पुलीस येवन गेल्या न्हू. पुलिस सांगला हे तो हांगा कितें हे हांगा दिसता म्हणटा आनी कोण भायले कोण येवपाक हेजी नजर घालची. मुखावयल्या दुकानाची हें कुलूप दवरी ना जाली आनी सेटलमेंटच्या अर्दी ओपन करून भितर वचून आमची सगळी ज्वेलरी आमचें सामान मेळटली. कॅश बी कितें व्हेल्या? कॅश व्हेलें. आनी कितें व्हेलां? आनी ज्वेलरी सगळे आयटम सगळे व्हेले थोडे. ज्वेलरी म्हणल्यार तुमची इमिटेशन ज्वेलरी. आतां पुलीस येवन पळोवन गेल्या. हलाल सर्टिफायड प्रॉडक्ट हो अर्थीक जिहादाचो प्रकार. लोकांचें अज्ञान पळोवन एका धर्माच्यो परंपरा हेर धर्मियांचेर थोपतात. हिंदू जनजागृती समितीची देशभर मोहीम. देशांत FSSI FDA आसतना समांतर हलाल सर्टिफिकेशन चल्लां. हें सर्टिफिकेशन करपी जमाते इस्लामी खंय दुबावीत. प्रकार बंद करचे म्हूण समितीचें पणजे जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन. आमी हे मागणी करता सरकारा कडेन की जशें युनिफॉर्म सिवील कोड ज्या तरेन सरकार हाडूंक सोदता आनी गोव्यान तर तो आपल्या लागलोच आसा. अशा स्थितीन आमकां हे प्रॉडक्ट जे आसा ते वेगळे FSSI किंवा FDA सोडून दुसरे कित्याक आनीक सर्टिफिकेशन ऑथरायझेशन जाय. हलाल आनी हराम हे इस्लामच्या दृश्टीन तांकां जे कितें आसा ते तांच्यांनी करता आसतना ह्या देशान वेगवेगळ्यो पॅरलल सिस्टम जर तयार जावंक लागल्यो जाल्यार त्यो देशाच्या अखंडते खातीर घातक आसा. आनी दुसरो भाग ही जमाते इस्लाम ही संघटना ह्या संघटनेन 26/11 सारखे किंवा आनीक CAAच्या संदर्भात विरोध करपी किंवा अनेक टेररिस्ट अटॅक्स आसा. अशा टेररिस्टांक जेन्ना केसीस फायल करचे पडटा तांकां फंडींग हांगासल्यान गेल्ले आसा अशे पुरावे सापडल्या. सो अशा संघटने कडल्यान सर्टिफिकेशन मेळटा आनी ते सर्टिफायड प्रॉडक्ट बाजारांत येता आनी हे प्रॉडक्ट
सर्वसामान्य व्यक्ती जाका हे काय खबरूच ना तो खायत वता. ह्या खातीर ही जागृती आणि हे फक्त खावपा खातीर उरूं ना, हांगासर जे आमचे कन्स्ट्रक्शन लायन आसा तातूनय हे प्रकार चल्ल्या. त्याय हातून हलाल आसा. तशेंच डेटिंगाचे ॲप सुद्दां हलाल आयल्यात. तुम्ही विचार करा, अशें प्रत्येक बाबतीन जर हलाल सिस्टम तयार जाली जाल्यार ह्या देशा खातीर हे आर्थीक जिहाद संकट आसा अशें आमकां दिसता. आणि ह्या माध्यमांतल्यान अब्जावधी रुपयाची उलाढाल चालू आसा आणि जी आमच्या देशाच्या आर्थीक सिस्टमी खातीर धोकादायक आसा. उस्कय पालयां रस्त्यार पडिल्ल्या लायटीच्या वायरीचो शॉक बसून बैल सोंपलो. बैल नित्या भशेन थंयचे शेतांत चोरूंक वतालो. वायरीक तेंकलो आनी उसळून पडून आगताक गेलो. थंयची लायन सापूच पोन्नी जाल्या. फुडें मोठें अपकीर्त घडचे आदीं लायटीच्या खात्यान लक्ष घालचें म्हूण उलो. हांगासर एक लायन सुटून पडलेली, LT लायन स्ट्रीट पोलाची व्हडली लायनीची. सो ते वयताना दिसता ताका ती टच जाली आनी तो उसळून शॉक येवन पडोन मेलो फडफडून थंयसरूच. सो म्हाजें इतकेंच रिक्वेस्ट आहा, जी हांगासर लायनी आहा पळय, ह्यो ज्यो वायरी आहा पयलींच्यो त्यो मातश्यो चेंज करच्यो. हेजेर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष घालचें. हांगासर ज्यो लायनी आहा पळय, हांगासर खांबे आहा पळय, हेंचेर अशी चार येयल्लेले अशी झाडां येयल्लेली आसा. ताका लागून केन्ना जर एक चुड्यात पडले ती वायर कट जावन सकयल कोणाचेर पडोन व्हडलो इन्सिडंट जावंक शकतालो. आयज हो पाडो मेला, फाल्यां सकाळीं हांगा कोणू धाकटे भुरगे आमच्या गांवांतले केन्ना खेळटात, कोणू खेळटात तेन्ना जर त्या भुरग्याक कितें जालें हेका जबाबदार कोण? वर्सा प्रमाण कोलवाचें फामां भक्तिभावान जालें. कोलवाच्या अवर लेडी ऑफ मेर्शेस इगर्जींत इन्फंट जिजसाचें फेस्त जाता. जेजूचें फामां फेस्त मनोवपी कोलवाची ही एकच इगर्ज. जेजूची मूर्त देंवन लोकांक उमो घेवंक दितात. उपरांत 10 दिसांनी फेस्त जाता. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.